नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. भारतीय सशस्त्र दळान आयज ऑपरेशन सिंधुरा अंतर्गत आतंकवादा आड कारवाय करतना कशे तरेन पंजाबाच्या खुबशा शारांनी तशेंच अमृतसरांतल्या स्वर्ण मंदिराचेर केल्लो हल्लो अपेशी केलो ताचो डेमो दिलो. आकाश मिसायल प्रणालीन L-70 एअर डिफेन्स गन सयत वायू रक्षा प्रणालीचे प्रात्यक्षिक ह्या वेळार सैन्य दळान दिले. पाकिस्ताना आड सुरू आशिल्ल्या संघर्शा वेळार पाकिस्तानान ड्रोन आणि मिसायलांचो वापर करून भारतातल्या नागरी वाठाराचेर नेम सादिल्लो. सशस्त्र दळान केल्ल्या कारवाये विशीं म्हायती दितना 15 इन्फंट्री डिव्हिजनचे GOC मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री हांणी ऑपरेशन सिंधुरा वेळार पाकिस्तान भारताच्या धार्मिक स्थळांचेर हल्लो करूं पळयता अशी म्हायती आदींच मेळिल्ली अशें सांगलें. पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा. इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था. हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा. इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई. क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशाचो अभिमान परत एकदा मेळोवन दिवपा हेतान आनी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या निष्पाप लोकांक न्याय दिवपा हेतान भारतीय सशस्त्र दळान राबयिल्ल्या यशस्वी ऑपरेशन सिंदूर मोहिमे विशीं खोस आनी तेंको दर्शावपा खातीर देशभर तिरंगा यात्रांचे सध्या आयोजन जाता. आयज जोधपूर हांगा केंद्रीय कला आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आनी तिरंगा यात्रेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना 140 कोटी भारतीयांची ताकद देशाच्या सशस्त्र दळाच्या दर एका जवाना बरोबर आसा अशें तांणी अभिमानान सांगलें. जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये देश के प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है. देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन. अलीगडात आयोजित तिरंगा रॅलीत राज्यसभेचे खासदार अरुण सिंग हांणी लोकांसयत वांटो घेवन भारत माता की जय अश्यो घोशणा दीत देशाच्या सैनिकांक नमन केले. पत्रकारांकडे उलयतना हो नवो भारत अन्याय सहन करपी नासून आतंकवादाक काबार करपी देश आसा अशें सांगलें. हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के वो एक ही बात कर रहे, हम सेना के साथ है. सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन और वंदन और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है. भारत आणि पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्लो तणाव आता फकत शिमे मेरेन मर्यादित उरूंक ना जाल्यार आता आंतरराष्ट्रीय संघटनेन लेगीत पाकिस्तानाक शिटकावणी दिल्या. IMFन आपल्या नव्या रिपोर्टात पाकिस्ताना खातीर 11 नव्यो अटी लागू केल्यात. तशेंच भारता वांगडा वाडपी तणाव हो अर्थीक सुदारणे खातीर धोक्याचो आसपाक शकता अशें IMFन म्हळां. जर भारत आणि पाकिस्ताना मदलो तणाव असोच उरलो वा वाडलो जाल्यार पाकिस्तानाचे अर्थीक सुदार कार्यक्रम संकटात पडूंक शकता अशें IMFन म्हळां. हाचो अर्थ असो जाता की येता त्या दिसांनी पाकिस्तानाक मेळपी अर्थीक मजतीचेर नकारात्मक प्रभाव पडपाक शकता. पाकिस्तानाक आपणायल्ली संवसारीक प्रतिमा बरी दवरची पडटली अशें अहवालात म्हळां. पाकिस्तानाक जर अर्थीक सुदारणा जाय आसत जाल्यार पारदर्शक रावचें पडटलें अशें IMFच्या अहवालात म्हळां. अहवाल 17 मे 2025 ह्या दिसा जारी केला. भारतान म्हणिल्लें की IMFची जी पाकिस्तानाक अर्थीक मजत करता ताचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कित्याक तर पयशांचो गैरउपेग शिमे पलतडी आतंकवाद पातळावपाक जावचो न्हय म्हूण. देशाच्या शेतकारांचे उत्पादन वाढोवप हे आमच्या सगळ्यांत
मुखेल ध्येय आसा अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. विकसीत कृषी संकल्प अभियाना विशीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. शेतकी कल्याण विभागान हो ध्येय मेळोवपा खातीर 6 सुत्री आराखडो तयार केला आनी ह्या आराखड्यात शेतकी विशयक दर एका पैलूचेर लक्ष दिलां अशें मंत्री चौहान हांणी म्हळें. कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए. हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है. एक, उत्पादन बढ़ाना. दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना. तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना. चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना. पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन. उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें. और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज एक्सेलरेटिंग सोलरायझेशन हे कार्यावळीत वांटो घेवन मार्गदर्शन केले. हे कार्यावळीत वेगवेगळ्या मतदारसंघाच्या आमदारांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. हे कार्यावळीचे मुखेल ध्येय राज्यांत नवीकरणीय उर्जेच्या वापराक उर्बा दिवप जावन आसा. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रान PM सूर्यघर येवजण राबयल्या. त्या भायर राज्यांत मुफत बिजली येवजण राबोवन सरकार आनी सौर उर्जेच्या वापराक पालव दिवंक पळयता. तेन्ना प्रत्येक मतदारसंघात आनी पंचायतीक बेखोबेग ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपाची नोंदणी करची आनी ते उपरांत गोंय उर्जा उदरगत संस्था म्हळ्यार गेडा ते विशींचे साभार प्रक्रिया सांबाळून घेतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो फोकस हो रिन्युएबल एनर्जीचेर आसा आनी आमी रिन्युएबल एनर्जी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ती रिन्युएबल एनर्जी ही आमकां सोलार एनर्जी, ताज्या उपरांत हायड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान ही एनर्जी आमकां मेळपाक जाय. आता ही मेळपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी PM सूर्यघर योजना ही इम्प्लिमेंट करपाक लायली. आमच्या राज्यांत तिका जोडून आमी मुफ्त बिजली योजना हो वर्कशॉप सुरवात केलो. म्हाजी सगळ्यात पयली एकूच रिक्वेस्ट आसा, कॉम्प्लिकेशन्स खूब आसा, वेगवेगळे एप्लाय कशें करपाचें, कितें करपाचें, ह्यो वेगवेगळ्यो थोड्योश्यो कटकटी आसा. आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर म्हाजें म्हणणें, आमदार जे हांगासर पयलीं आयिल्ले आसा तांच्यांनी आमच्या गॅडाक कॉन्टॅक्ट करचो. एक प्रोग्राम तुमच्या प्रत्येक पंचायतीत लावचो जेणे करून तांचे ऍप्लिकेशन घे पासून अपलोड करी पर्यंत आमचे गॅडाचे सगळे स्टाफ ते काम करता. तुम्ही म्हजो गॅडाचो डायरेक्टर आतां येतलो. हांव प्रत्येकाक आयल्या त्या आमदारांक पयली डेट दिवपाक लायता, उरलेल्या झेडपीकूय डेट दिवपाक लायता. तुमी इनिशिएटिव्ह घेयात आनी तेज्या उपरांत आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते इम्प्लिमेंट करात. गोंयांत फोंडें तालुक्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर आयोजीत सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचो आयज 3रो आनी निमणो दीस. आयज सकाळ सावन ह्या महोत्सवात तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें. तशेंच ह्या कार्यावळी अंतर्गत गोंयच्या पारंपारीक लोकनाचांचें प्रदर्शन लेगीत जालें. ही कार्यावळ गोंय राज्य कला आनी पर्यटन विभागान सादर केल्ली. शंखनाद महोत्सवाच्या एका प्रतिनिधीन दूरदर्शना कडेन उलयतना ह्या महोत्सवाक उल्लेखनीय प्रतिसाद मेळ्ळा आनी ह्या निमतान सनातन राष्ट्राच्या घडणुकेक तेंको दिवपी देशभरांतले लोक एकठांय आयल्यात अशें सांगलें. गोंडा में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जो चल रहा है, ये सनातनियों का महाकुंभ मेला चल रहा है. आप देख सकते हो सनातनी कितने वहाँ पे हैं. सनातन धर्म के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए आवाज़ उठ चुकी है. शंखनाद हो चुका है. गोवा की पावन भूमि श्री परशुराम भगवान की भूमि से ये शंखनाद हो चुका है. अब ये सनातन राष्ट्र बन के रहेगा. अब इसको कोई नहीं रोक सकता है. ये आवाज़ ही लोगों की उठ चुकी है और जो लोगों की आवाज़, समाज की आवाज़ होती है, वही आवाज़ उठती है, वही काम होता है. तो अभी समाज की आवाज़ उठ चुकी है सनातन धर्म के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए. अब सनातन राष्ट्र बन के रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.